नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार समेस्तांक प्रजासत्ताक दिसाचे उर्बे बरीत परबी भेटयत। हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। हडफळे वाठारांत कार आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत दुचाकी चालकाक जागेरूच मरण, एकलो गंभीर जखमी। कार चालकान काडलो घडणूक थावेल्यान पळ। गोंय आतां मेरेन 94% साक्षर, घटक राज्य दिसा मेरेन गोंय 100% जातले साक्षर, सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। पद्मश्री पुरस्कार मेळटलो हे सपनातूय चिंतूंक नासलें, सांगता 101 वर्साची स्वातंत्र्य सैनीक लिबिया लोबो सरदेसाय। पुरस्कार जाहीर जाल्ल्याची आयकून उक्तायली खोस। पॅराग्लायडिंगाचेर पुराय ना तात्पुरती बंदी, पॅराग्लायडिंग वेवसाय करतले जाल्यार पर्यटन खात्याकडल्यान घेवची पडटली कायदेशीर परवानगी, सांगता पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे। गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर आनी शशिकला काकोडकर हांणीच खरेपणी राखून दवरली गोंयची अस्मिताय, मोगो पक्षाचो फुडारी आनी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराचें विधान। आणि 76वा प्रजासत्ताक दीस व्हडा उमेदीन तिरंगो हुबोवन राज्यपालान दिल्यो प्रजासत्ताक दिसाच्यो शुभेच्छा। विदेशांत वचून देशाच्या वेवस्थेचेर टिका करपी राजकीय फुडाऱ्यांचेरूय केली टिका। आता खबरो विस्तारान। हडफळे वाठारांत कार आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 42 वर्साच्या आमीर उल हक ह्या दुचाकी चालकाक जागेरूच मरण आयलें, जाल्यार रस्त्यान चलून वचपी शीला राठोड ह्या बायलेक गंभीर दुखापत जाल्या। तिचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात। ओव्हर स्पीडीन येवपी कारीन दुचाकीक तशेंच रस्त्यान चलून वचपी बायलेक धपको दिलो। उपरांत लायटीच्या खांब्याक धपको दिवन कार चालकान घडणूक थावेल्यान पळ काडिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। हडफड्या वाठारांत ओव्हर स्पीडीन येवपी कारीन दुचाकीक नेटाचो धपको दिल्ल्यान 42 वर्साच्या अमीर उल हक ह्या दुचाकी चालकाक जाग्यारूच मरण आयलें। तशेंच ह्या अपघातांत रस्त्यान चलून वचपी शीला राठोड हिकाय कारीचो धपको बशिल्ल्यान तिका गंभीर दुखापत जाल्या। तिचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसा। अपघाता उपरांत कार चालकान घडणूक थळावेल्यान पळ काडिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। चिकन काट रहा है, मेरा भाई ने क्यों नहीं आ रहा है, होटल में 5 मिनट लगते उसके लिए होटल में वो चिकन सप्लाई करता था। चिकन सप्लाई कहाँ से कहाँ जा रहा था? सालीगांव से आरपोरा आ रहा था। तुमची गाडी हांगाली पळय ही गाडी आहा हांगा माडगांवची कितें म्हणटात आनी तेका एक्टिवा काबार जाल्या ती आनी हो स्पॉट न्हू सारको डेंजर जाला। MLA कडेन मागता आनी पंचायती कडेन मागता की हे पळय स्पॉट आहा हांगा कितें तरी तुमी करचें, कित्याक ते गाडे पळय आहा, हो तो गाडो पळय आहा, हो तो पयलो आनी दुसरो, ते पार्किंग खंयसरी करतात कळ्ळें न्हू। हांव म्हाजो टेम्पो ट्रॅव्हलर आहा, म्हाका भितर काडपाक त्रास जाता, हांवें तेंचे कडेन विचारलें, म्हाजे कडेन झगडोंक येता जाल्यार हे मेंबरांनी पंचायतींनी MLA हे मातशें आपल्या कानार घेवचें आनी ह्या कितें तरी करचें। वो चिकन वालो आणि ती बायल चलून वयताली ती। ओके आनी तो फॉर्च्युनरवालो फास्ट ड्रायव्हर पयली एक्टिवार पडलो धक्को तो, एक्टिवार धक्को पडलो ती बायल मदी पडली, बायलेक घेऊनच गेलो तो। कोण तो आता? तो गाडीवालो डेड जालो सामको डेड आणि ती बायल सिरियस आफून बायल नाग्या रावता ती, नुस्तें विकता ती। हांगा येवन पळयत जाल्यार एक भुरगो हांगासर तेन्ना डेड जालो आनी एक बायल बोनेटान शिरकाल्ली आख्खी आनी तो ड्रायव्हर आहा पळय तो मारून त्या एक्सिडेंट एक्चुली तेणें रावन तिका मातशें कितें तरी हें करून गेलें, तो गाणी मारूंक येता ताका तो पोवळो हांगासून तो हें करून सो PI साहेबांचेर सारकी एक्शन घेवंक जाय, कित्याक एक्सिडेंट जालो जाल्यार त्या टायमार तांकां मातशें कितें हें दिवंक जाय पळय फर्स्ट एड जावं कितें, त्या टायमार कोण ना ती सारकी बावडी हितून बोनेटाक फारावल्ली ती। आमी फायर ब्रिगेड JCB हाडून मागीर एक होतो माडकाराक हाडून ते कटर लावन तेजो तो पांय काडला भायर तितूनसून। ती आसा जी ती, पूण आतां हांव नको तिचें तशें कंडिशन सारकें क्रिटिकल आहा तिची। ती बावडी म्हाका दिसता कितें तरी शॉपिंगाक बाय येयल्ली आसतली जावं, आनी तो बावडो कोण तो चिकन विकपाक वयतालो खंय तेच्या भाव सांगता तेणें हाडून अशी मारल्या की लेफ्टानसून तो जर रायटान येवन मनशाक मारून उडयता, म्हणजे ती स्पीड कितें आसतली, तो अंडर इन्फ्लुयन्स ऑफ एल्कोहॉल आसतलो।
तो ऑन द स्पॉट भुरगो मेला हांगासर तेन्नाच ताका दिवना कितें लोक आमचे आहा पळय फक्त फोटो घेता आनी व्हिडिओ काडटा हांव न्हू कितें शेअर करूंक सोदता त्यार ताका पयलीं काडपाचें पळय न्हू हांव येयला पळय तेन्ना हात घालतालो नाल्यार तेज्या पयलीं कोण काय पळयत ना बीन खेळटा चुरचुरे करता आनी वयता आनी ती जिती आसा न्हू. दुसरे वटेन शेनवारा कुडचडे काकोडा वाठारांत जाल्ल्या स्वय अपघातात एका 14 वर्साच्या भुरग्याक मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हो भुरगो सायकल चलयतना ताचो सायकली वेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात घडलो. तशेंच ताच्या वांगडा सायकली फाटल्यान बशिल्ल्या भुरग्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयची साक्षरता आतामेरेन 94% आसा. 30 मे म्हळ्यारूच घटक राज्य दिसा गोंय 100% साक्षर जाल्ल्याचे जाहीर करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. 1961 गोंय मुक्त जाले उपरांत लेगीत कांय लोकांक शिक्षण मेळनाशिल्लें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन नवभारत साक्षरता कार्यक्रमा खाला सगळ्या राज्यांनी जितले अशिक्षीत आसात तांकां शिक्षण दिवपाचें अभियान सुरू केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. पर्वरे जाल्ले उल्हास मेला कार्यक्रमा वेळार मुख्यमंत्री उलयताले. गोंय मुक्त जालें 1961 गोंय मुक्त जावन आयज 63 वर्सां पुराय जाली. देश स्वतंत्र जावन 75 वर्सां पुराय जाली. पण तरी सुद्दां म्हणजे आमचे काही लोक सुरवातीक हे अशिक्षीत उरले म्हणजे तांकां बरोवपाक आपली सायन मारपाक वाचपाक येना जालें आनी म्हणून तेन्ना प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम हो काडलो आनी जाणट्यांक शिकोवपाची असो कार्यक्रम सुरवात जालो. बट तो कार्यक्रम एकदां फायलीनूच उरता तसो तो कार्यक्रम अर्दो लोकां पर्यंत पावलो आनी अर्दो फायलीनूच उरलो. माननीय मोदीजी येयल्या उपरांत तांच्यांनी 2014 जशी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी काडली तशीच तांच्यांनी म्हणजे नवभारत शैक्षणिक अभियान हे नवभारत शैक्षणिक अभियान सुरवात केलें. 94% गोंय हे साक्षर आसा उरलेले 6% टार्गेट आमकां कंप्लीट करपाक जाय. खूब बरें दिसता की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या काळात 40 वर्सांनी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी जाली आनी तशेंच आतां आमी पळयता की हो कार्यक्रम सुरू जाल्लो ताकाय तशीच म्हणजे 70 वर्सां जावन गेली. तोच कार्यक्रम परत एकदा नव्यान करता आसतना इट इज अ न्यू इंडिया लिटरसी अभियान नवभारत साक्षरता अभियान हे सुरू केलें आनी सुरू केलें म्हणून आमी ह्या सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाक शकले. त्या निमित्तान 100% साक्षर सगळे लोक जातले हाजो म्हाका विश्वास आसा. आनी येता त्या 30 मे म्हणजे गोवा स्टेटहूड डे दिसा गोंय घटक राज्य दिन आसा पळय त्या दिसा आमी 100% गोंय साक्षर जाले हे डिक्लेअर करपाक शकतले हाजी म्हाका खूब खोस भोगता. ताच्या खातीर कश्ट म्हणजे SCRT डिपार्टमेंट एड्युकेशन डिपार्टमेंट प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट हे सगळे जाण 100% कश्ट घेता आनी हेजी पुराय क्रेडीट ही सगळे जे फिल्डाचे जितके स्टाफ आमचे काम करता हाजी पूर्णता क्रेडीट ही तांकां वता. त्या खातीर हांव चड वेळ घेवचो ना. बट म्हाका एक बरें दिसलें की सकयल जे सगळे स्टॉल्स लायल्या त्या सगळ्या स्टॉल्सांनी तांकां शिकपा खातीर मटेरियल कितें कितें लागतालें तेंय बी आमच्या कॉर्डिनेटरांनी तयार केलां. म्हणजे कशा पद्दतीचें तांकां मटेरियल जे जाय म्हणजे शिकयता आसतना तांकां ट्रेनींग दिता आसतना कितें कितें इक्विपमेंट जाय कशें शिकयतले हेंय सगळें केलां. 12 तालुक्यांनी हेज्या आमी क्लासीस चालू केल्या. तांकां पंचायतींनी आयडेंटिफाय करून तांकां पंचायतींनी आपयल्या. पंचायतींनी जाल्यार हायस्कुलान आपयल्या आनी हायस्कुलान तांकां शिकयल्या आनी हे सगळें शिकयल्या उपरांत इन फ्युचर आतां आमी 100% साक्षर गोंय म्हणून डिक्लेअर करपाक शकतले. येदो व्हडलो पुरस्कार मेळटलो हें सपनांतूय चिंतूंक नासलें. आमी सदांच सामान्य लोकां खातीर काम केलां. आपल्याक व्हडविकाय नाका. गोंय मुक्तीझुजात दिल्ल्या योगदानाची दखल घेवन केंद्र सरकारान दिल्लो हो भोवमान आपूण स्विकारता अशी प्रतिक्रिया 101 वर्साची स्वातंत्र्य सैनीक लिबिया लोबो सरदेसाय हांणी उक्तायली. पद्मश्री पुरस्कार जाहीर जाले उपरांत लिबिया उलयताली. गोंयची 101 वर्सांची स्वातंत्र्य सैनीक लिबिया लोबो सरदेसाय हांकां पद्मश्री पुरस्कार जाहीर जालो. प्रजासत्ताक दिसाचे फाटभुंयेर केंद्रान ह्या पुरस्कारांची घोशणा केली. ह्या पुरस्कारांचे वळेरेंत लिबिया लोबो सरदेसाय हांचेंय नांव आशिल्लें. पद्मश्री पुरस्कार जाहीर जाल्ल्याचें आयकून लिबिया लोबो सरदेसाय हांणी खोस उक्तायली. येदो व्हडलो पुरस्कार आपल्याक मेळटलो हाची आपणे कल्पनाय करूंक नाशिल्ली अशी प्रतिक्रिया तिणें दिल्या. जे येवजूंक नाशिल्लें कोण जालो कितें फाव आसा पळय तें मेळटा बरें आनी वायट. पूण म्हाका केन्ना वायट मेळूंक ना देवा दयेन. आनी येदें व्हड परत हे मेळप म्हाका हांव नको म्हज्यान हें जावन करूंक जाय मान हें म्हणजे तकलेर घालूंक जाता जाल्यार. पूण जावं आमी सदांच सामान्य लोकां खातीर काम केलां. आमकां व्हडवीक नाका म्हणून व्हडवीक नाका केन्नाच व्हडवीक सोदूंक ना.
पूण कोण दिता ते कितें मापून घेवंक जाय न्ही म्हणटकीर आमी देंवता त्यो सरकाराचे भारत सरकाराचे गोंयच्या सरकाराचे मंत्र्यांचे कोणाक कोण म्हजे बरे मागते आहात तांचे सगळ्यांचे बरे मागून हांव ते स्विकार करता आनी देव बरें करूं म्हणटा देवानच तांचेर बेसांव मेळचें एक्सपेक्ट सपनांच कशें एक्सपेक्ट करूं येता आमी केन्नाच आमी कितेंच एक्सपेक्ट करिना आमी काम आमच्या मुखार येता आनी आमकां मनांत येता लोकां खातीर करपाचें तें आमचें जिवीत आमकां आमी स्वताक जिवन वचपाचें ना. स्वामी विवेकानंद हांचे रिट्रीट सेंटर गोंयांत जावचें ही आपली इत्सा आसा. आपूण जिती आसा मेरेन हें जालें आनी आपल्याक उक्त्या दोळ्यांनी तें पळोवपाक मेळ्ळें जाल्यार आपली मनीसजीण सार्थकी लागली अशें आपल्याक दिसतलें अशेंय तिचें म्हणणें. आतां सगळो समाज म्हाका बरो दिसना बरो जावंक जाय हाचे परस बरो जावंक जाय आनी आयज पळय भुरगीं पिणकी आसा तांणी आमचो देश फुडें व्हरूंक जाय पूण ते कितें कांयच करिनासतना वाय जायना. पयले सुवातेर विचार बरे आसूंक जाय विचार बरे जाल्यार पावलां फुडें पडटात विचार ना जाल्यार पावल कशें पडटलें देखून आमी तांकां बरे विचार स्वामी विवेकानंद सांगलां तशें उठात जागात काम करात आनी थांबू नाकात तुमचो शेवट मेळ्ळो बगड आनी तो शेवट आमचो देश फुडें व्हरपाचो आमचे परजेक आमी सफळ करपाचें हें करूंक म्हाका हें जर म्हजें भाग्य म्हाका पळोवंक मेळत जाल्यार म्हजें जिवीतूय म्हाजें सफळ जालें अशें दिसता. पद्मश्री पुरस्कार जाहीर जाल्या उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी खासदार सदानंद तानावडे हांणी लिबिया लोबो सरदेसाय हांची तांच्या घरा वचून भेट घेतली. तशेंच हो पुरस्कार जाहीर जाल्ल्यान तांचें अभिनंदनूय केलें. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार स्वामी विवेकानंद हांचे रिट्रीट सेंटर गोंयांत जावपा खातीर गोंय सरकारा वतीन आमी पुराय यत्न करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या वेळार सांगलें. गोंयांतल्या एका आमच्या महिला ज्यांच्यांनी गोंयच्या मुक्ती संग्रामात वांटो घेतलो तांचो खरोखरूच हो भोवमान आसा तांचो खरोखरूच हो भारत सरकाराच्या वतीन व्हडलो सत्कार आसा. भारत सरकाराच्या वतीन गोंयच्या मुक्ती संग्रामात दिल्ल्या वांटेकारीक याद करप हें गोंयचोय बी तितक्याच मोठ्या प्रमाणात तो सन्मान आसा. हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन तशेंच गोंय सरकाराच्या वतीन आनी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन लिबिया लोबो सरदेसाय हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. तांची हाज्याय फुडें इच्छा आसा की स्वामी विवेकानंदाचें रिट्रीट सेंटर गोंयांत जावचें हें आयज सुद्दां तांकां दिसता आनी स्वामी विवेकानंदांचे विचार हे सगळ्या लोकां पर्यंत पावचे ही त्यांची इच्छा आसा. गोंय सरकार ते विचार फुडें व्हरपा खातीर तांच्या बरोबर मेळून काम करतले. ती स्वता ह्या क्षेत्रात काम करपा खातीर तयार आसा. खरोखरूच आयच्या तरणाट्यांक तांच्या कडल्यान प्रेरणा घेयसारकें काम आनी प्रेरणा घेयसारके विचार ती आयच्या 101 वर्सां जाता आसतना मांडटा. म्हणून तर हांव म्हणटा की सुदोदित तरणाट्यांनी तांचे विचार समजून घेवचे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पर्यटन खात्यान पॅराग्लायडिंगाचेर पुराय ना फक्त तात्पुरती बंदी घाल्या. पॅराग्लायडिंग हो पर्यटना खातीर म्हत्वाचो मात बेकायदेशीर रितीन पॅराग्लायडिंग करपाक दिवचे नात. हो वेवसाय करतले जाल्यार पर्यटन खात्या कडल्यान कायदेशीर परवानगी घेवची पडटली पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे सांगता. टुरिस्ट सारको आसचो सेक्युअर आसचो हे सगळे प्रयत्न गोंय सरकार घेता. पर्यटन खातें सांबाळटकर रेग्युलेशन सारके आसचे हाचेर आमी भर दिल्लो आसा. इलिगल एक्टिविटीज नाल्यार जांकां कांयच परमिशन ना ते खंयची फाटली दारां काडून खंय पावतात ताच्या खातीर एखादी एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें पडटा. पूण तुवें जो म्हणला बॅन तो बॅन न्हय. एखादी मायकलाक मिस इन्फॉर्मेशन गेलां आसतलें कित्याक बॅन आनी सस्पेंड हातूंत खूब फरक आसा. आमी सद्या पॅराग्लायडिंग सस्पेंड केल्लें आसा आनी तें ताका समज कोणें मिस इन्फॉर्मेशन दिलां ताणें एखादी सर्क्युलर वाचूना ताका आय वील पर्सनली कॉल हिम अप एंड टेल हिम वॉट एक्झॅक्टली इट इज. सो ताचे खातीर कोणेंच भिवपाची गरज ना. सांगपाचो मुद्दो एक म्हणल्यार पॅराग्लायडिंग इज अ एक्टिविटी इट इज अ एडवेंचर स्पोर्ट इट इज अ एक्स्ट्रीम स्पोर्ट. आनी जेन्ना एक्स्ट्रीम स्पोर्ट आसता आमी कितलेंय रेग्युलेशन केलें कितलेंय केलें जाल्यारूय देर आर चान्सीस दॅट दीस टायप ऑफ थिंग्स कॅन अकर बिकॉज बिंग अ एक्स्ट्रीम स्पोर्ट. पूण रेग्युलेशन समज पाळना आमी करूंक दिवचे ना हाजेर आमी ठाम आसा. सस्पेंड केल्या बॅन न्हय. अक्षय सर ते सर्क्युलर आसा तांकां मातसो धाड हाजो मोठो आमच्या ग्लायडिंगाचो तुका तो सर्क्युलर धाडटा विच इज व्हेरी क्लियर. We have said whoever is doing paragliding or this type of activities
तांणी येवन आपले पेपर रेक्विजीट परमिशन सगळे दाखोवचे आनी तांकां समज आसा सारकें जाल्यार रेग्युलेट करून तांकां परमिशन दिवप हें आमचें एक्टिविटी टुरिजम डिपार्टमेंटाचें काम. पूण समज इलिगल एक्टिविटीज चल्ल्या जातूंतल्यान अशे ट्युरिस्टांक त्रास मरण येतलें एज वी सिम्पथायज विथ द फॅमिली द लायफ लॉस्ट इज लॉस्ट आनी थंय खंयच कॉम्प्रोमायज ना. वी आर व्हेरी क्लियर दॅट वी आर सेफ एंड सेक्युअर वी वॉन्ट टू बी सेफ एंड सेक्युअर. सो कोण म्हणटा बॅन जाल्यार ते मिसइन्फॉर्मेशन क्लियर करून दिता पूण जंय पांय दवरचो पडटलो वेल कीप आवर फूट डावन वील हॅव टू कीप आवर फूट डावन इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा एंड इन द इंट्रस्ट ऑफ टुरिजम फॉर गोवा. सो ह्यो गजाल्यो थोड्यो कांय कोणाक खबर ना तांकां ते सर्क्युलर तुमच्या माध्यमांतल्यान वचूनी की बॅन न्हय पूण सस्पेंड म्हणून फॉर देम टू कंप्लाय विथ द रिक्वायर्ड प्रोसिजर्स. गोयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर आनी शशिकला काकोडकर हांणीच खरेपणी गोयची अस्मिताय राखून दवरली अशें मोगोवपाचो फुडारी आनी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता. 1961 गोंय मुक्त जाले उपरांत गोंयांक भाऊसाहेब बांदोडकर हो योग पुरुष मेळ्ळो. बांदोडकरांचे उपरांत शशिकला काकोडकर ते आतां प्रमोद सावंता मेरेन सगळ्यांनीच बरें काम करून दाखयलां अशें मंत्री सुदिनाचें म्हणणें. केपें बोरीमळ वाठारांत प्रजासत्ताक दिसाचे कार्यावळी निमतान सुदीन उलयतालो. आपाचो आमदार वेंजीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची तोखणाय करून ताची तुळा भाऊसाहेब बांदोडकर हांचे कडेन केल्ली. हाका लागून बरोच वाद जाल्लो. वेंजीच्या स्टेटमेंटाचेर उपरांत फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान फोग काडिल्लो. ते उपरांत मुख्यमंत्री सावंतानूय विजयाचेर टिका केल्ली. हे फाटभुंयेर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान उलयतना सांगलें की गोंयची अस्मिताय भाऊसाहेब बांदोडकर आनी शशिकला काकोडकर हांणीच राखून दवरली. बांदोडकरा उपरांत जाल्ल्या दर एका मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या उदरगती खातीर योगदान दिल्ल्याचें सुदीन सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. 75 वर्ष कंप्लीट जाली. स्वातंत्र्य सैनिकांनी ज्यांनी आमकां स्वातंत्र्य मिळवून दिलें तांकांय आज याद करपाक. संविधान हे बाबासाहेब आंबेडकर आनी ताचे बरोबर आशिल्ली कमिटी आनी जवळ जवळ 12 मिटिंगो घेवन 49 हे संविधानाक अप्रुवल मेळ्ळें. पूण ताचे सगळें हे जालें इम्प्लिमेंटेशन ते 26 जानेवारी 1950 बरोबर आज 76वं संविधान दीस. लोकशाही भारताची बळकट करपा खातीर हे संविधान आसा. प्रजासत्ताक हो शब्द त्या खातीर आयलो लोकशाही खातीर आनी प्रजासत्ताक राष्ट्र खूब आसा पूण भारत ही मोठे बलवान राष्ट्र आसा. समृद्ध भारत जावपा खातीर प्रत्येकान हातान हात घालून काम करपाची आवश्यकता आसा आनी तेंच संविधानान आमकां सांगता. जात पात धर्म बाजू दवरून सगळ्यांनी एकठांय रावन भारताची अस्मिता जपपाचें काम आमी करपाक जाय अशें नमूद करता. आनी परत एकदां स्वातंत्र्य सैनिकांक विनम्र अभिवादन करून सगळ्यांक ह्या दिसाची शुभेच्छा व्यक्त करता. सगळ्यांनी एकत्रीतपणे आमी काम करूया अशें नमूद. सो गोंयकारांक कितें मॅसेज आसा? गोंयकारांक मॅसेज इतली आसा की हेच गोंय आमचें 1961 स्वतंत्र जालें आनी त्या नंतर आमकां सबंद गोंयांत एक युगपुरुष म्हणून भाऊसाहेब बांदोडकराच्या. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकर. 76 प्रजासत्ताक दीस गोंयभर व्हड उमेदीन मनयलो. बांबोळेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर मुख्य कार्यावळ जाली. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांणी झेंडो वोवन समेस्तांक प्रजासत्ताक दिसाची परबी दिली. एकी कडेन सगळे जाण संविधानाची स्विकारतना दिसतात जाल्यार दुसरे कडेन कांय फुडारी विदेशांत वचून देशाच्या वेवस्थेचेर टिका करतना दिश्टी पडटात. ही गजाल दुर्दैवी आशिल्ल्याची टिका राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांणी केली. प्रजासत्ताक दिसाचे कार्यावळीत ते उलयताले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतानूय समेस्तांक प्रजासत्ताक दिसाची परबी दिली. It is a day to celebrate the spirit of democracy and honor the ideals upon which our beloved nation was built. Our constitution is not a mere legal document, but it's testament, of course, to the values of justice, liberty, equality, and fraternity. I pay homage to Dr. Ambedkar, chief architect of our constitution. I am paying homage to the Constituent Assembly members
as well. Our constitution and our democracy is considered as the best in the world. Of course, we had occasion to face against our democracy, against our constitution, our concept as the republic. Republic shows our sovereignty, integrity, sovereignty, and so many things. Our India, alias Bharat, of course, its sovereignty is supreme, and I am very happy that during the last 75 years we are able to maintain and highlight the sovereignty and the constitutional values and parliamentary democratic system of this great nation. प्रजासत्ताक दिनाच्यो सगळ्या गोंयच्या जनतेक उणीत परबी प्रजासत्ताक दिन आमी व्हडल्या दबाज्यान पुराय देशभर गोंयभर सगळीकडे मनयता. आयच्या मेन फंक्शनाक गव्हर्नराच्या बरोबर हांव हजर आशिल्लो. सातत्यात आमी कॉन्स्टिट्युशनचो विशय हो पुराय देशभर सगळीकडे चर्चा जायत आसतना सुद्दां म्हणजे आमी कॉन्स्टिट्युशन 75वें हें मनोवपा खातीर वेगवेगळे कडेन वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजीत केल्ले आसा. म्हाका दिसता संविधान लोकां पर्यंत पावप, संविधानाचें म्हत्व यंग जनरेशनाक कळप होच उद्देश आशिल्लो. त्या खातीर आयज परत एकदां म्हणजे ह्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तान हांव परत सगळ्या गोंयच्या जनतेक उणीत परबी भेटयता. देशभरात 76वा प्रजासत्ताक दीस उमेदीन मनयलो. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी मानेस्तांच्या हस्तुकी झेंडो हुबोवन प्रजासत्ताक दिसाची परबी भेटयली. पळयात झेंडा वंदनाची कांय खिडचित्रां. जो आमकां स्वार्थ आहा, ज्या स्वार्था पटी आमी हें सगळें करूंक वयता, तो स्वार्थ खंय फाटीं दवरलो जाल्यार आमकां ह्या जो विशय जो आसा हो गंभीर विशय सबंद देशभर चलता, ह्या विशयाचेर आमकां काम करपाक आनी तेजेर सोल्युशन काडपाक एक बऱ्या तरेचे विचार फुडें येवपाक जाय. पण जर तुमी पळयशात नवे नवे टॅक्नॉलॉजी येयल्ले आसा आनी जेन्ना खंयची टॅक्नॉलॉजी येता तेन्ना टॅक्नॉलॉजी डिवायस करता सदांच एक लोकांच्या बऱ्या खातीर एक नवे इनोवेशन्स नवे तुका नवे टॅक्नॉलॉजी गेलो काय आमचो फास्ट डेव्हलपमेंट जावपाक. पण समवट ही केन्ना केन्ना मिसयूज करता आनी त्या खातीर आज आमच्या देशाक किंवा आमच्या गोंय राज्याक अंडर द लिडरशीप आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री खुबशे चॅलेंजीस आसात. आनी ते कोणाक टेक्नॉलॉजीन सामके परिपूर्ण अशी आमची भुरगीं तयार जावप, आमची भावी पिढी तयार जावपाक जाय. आणि त्यामुळे आमचे माननीय मुख्यमंत्री ज्या पद्धतीने कोडिंग वगैरे वगैरे हे विषय टेक्निकल विषय घेऊन आज शिक्षणाचा भार उभारपाक पळयतात. म्हाका दिसता की आम्ही शिक्षक म्हणून किंवा आम्ही एखादी चालक म्हणून आम्ही शासक म्हणून सुद्धा ह्या गोष्टीकडे आम्ही प्रकर्षान नजर दिवची पडटले, लक्ष दिवचे पडटले आणि परिपूर्ण असो काणकोण तालुका तयार जालो अशें आमी पळोवचें पडटलें. राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर सलामी शस्त्र. मॉडर्न टेक्नॉलॉजी, स्टार्टअप्स, डिझाईन विलेज, इन्क्युबेटर फॅसिलिटीज या विकासा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करप सुरू आसा.
IT व्यवसाया खातीर आनीक बरें वातावरण ताका लागून तयार जातलें. प्रधानमंत्रीच्या डिजिटल भारत वांगडा आमी डिजिटल गोंय मोहीम सुरू केल्ली आसा. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.